समेस्तान तुमकां सगल्यांक म्हजे मोगाचे उर्वरीत येवकार. हांवें तुमकां एक कविता रचल्या सर्गेस्त रेजिना फेर्नांदीस हिच्या मानान, जी वर्तता कोंकणी तियात्र माचयेची पयली वस्तोरी. कवितेचें नांव कोंकणी तियात्राच्या इतिहासान. कोंकणी तियात्राच्या इतिहासान. सुमारान 150 वर्सां पयलीं सुरवातेचो काळ आदलो. सुमारान 150 वर्सां पयलीं सुरवातेचो काळ आदलो. बरयणार, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, कांताराखोरी फकत दादलो. 1904 वर्सा नोव्हेंबराचे 22 कोंकणी तियात्रान एक नवो इतिहास घडलो. 1904 वर्सा नोव्हेंबराचे 22 कोंकणी तियात्रान एक नवो इतिहास घडलो. ओस्तोरेची भूमिका ओस्तोरेनूच केली आनी हे रंग माचयेक एक नवो रंग हाडलो. नवो रंग हाडलो. ताळयो ते काळजिवंत ओस्तोरे सर्गेस्त रेजिना फेर्नांदीस. तेन्ना खंयच्याय भाशेच्या नाटकांनी कोणेनूच माचयेर ओस्तोरी ना पळयली. तेन्ना खंयच्याय भाशेच्या नाटकांनी कोणेनूच माचयेर ओस्तोरी ना पळयली. हिंदी, मराठी, गुजराती, बेंगॉली माची लेगीत दादल्या कलाकारांनीच रंगयली. इतिहास सांगता पळयणाराची खरी तांबूक ह्या कोंकणी तियात्रान बागयली. इतिहास सांगता पळयणाराची खरी तांबूक ह्या कोंकणी तियात्रान बागयली. आख्ख्या एशियेंत माचयेर भूमिका करून जिवी ओस्तोरी रेजिना फेर्नांदीस पळयली. आयज कितल्याशाच ओस्तोऱ्यांनी तियात्रीसपण वेगोयला, सुदरायला आनी सुदरावया. आयज कितल्याशाच ओस्तोऱ्यांनी तियात्रीसपण वेगोयला, सुदरायला आनीकूय सुदरावया. कितलो त्यो म्हूण दादल्यांनीच फुडाकार घेवचो. आतां ओस्तोऱ्यो फुडाकार घेवया. आजुनूय चडशा पंगडान 9 दादले आनी 3 ओस्तोऱ्यो आसता. हो पॅटर्न चेंज करुया. आजुनूय चडशा पंगडान 9 दादले 3 ओस्तोऱ्यो आसता. हो पॅटर्न चेंज करुया. फुडले तियात्र 9 ओस्तोऱ्यो आनी 3 दादले असलो तियात्र करून दाखोवया. आनी अशें केल्यार कितली खोशी जावची ना. सर्गेस्त रेजिना फेर्नांदीस. देव बरें.